आज BSc मीटिंग झाली. सो what is the program and what's the agenda during the assembly and discussion झाले. सो 18 दिसांचे जे डिस्कशन आहा कितकोन करपाचें सगळी मांडावळ गेली. बट चोवपाक गेले जाल्यार काल हांवें एश्योरन्स कमिटीक एक लेटर घायली. आय हॅव सबमिटेड 2 letters to the assurance committee chairman and to the honorable speaker saying that last year in July, then again in the February-March assembly session, दोन्ही पार्टी assurance दिली on the floor of the house for my private members bill. म्हाका हार्टिग्यार म्हणलें bill regarding the seafarers जे रिटायर्ड seafarers pension आहा तें परमनंट करपाक, ICU डायलिसीस युनिट आहा तें जो चालू करपाक, अशें करून कितलेशे एश्योरन्सीस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. सो एश्योरन्स कमिटी मिटींग केन्ना जाली आनी मिटींग जाली जाल्यार कितें जालां तेजें. सो हें पळोवपाक गेलें जाल्यार हेमी एश्योरन्स कमिटी एकूय मिटींग घेवंक ना फ्रॉम लास्ट इयर टील नाव. नो मिटींग ऑफ एश्योरन्स कमिटी. नोव्हेंबरान कितें घेतली आनी ते घेतली तितून RG MLA आमगेलो तो एक मेंबर आहा ताका आपोवंकूच ना आनी इट इज अ 1 point agenda meeting. सो नो एश्योरन्सीस हॅव बीन डिस्कस्ड. नो एश्योरन्सीस आर. सो आमी आतां आमदार, फॉर अस द ओनली टूल to move ahead is with the assurance committee, and that assurance committee chairman aha tumgelo. The chairman also has not followed up to do any this for the last 1 year. इतली सिनियर सगळे आसोन जरी तरी स्पीकर आनी तुमी सगळे एकठांय जावन जरी तरी एश्योरन्स कमिटी अशें करून घेयना जाल्यार दुसरे कमिटीची एकूच मिटींग जायना. सो दीस इज द प्रॉब्लम टुडे. द होल थिंग आज गोंयकारांक कळों बरें. आज गोंयकारांक कळों बरें हें कितें जाता तें. होल गवर्नन्स इज इन अ मेस. को गव्हर्मेंट आज त्रासांत आहा, एक मेसांत आहा. सो इट इज जस्ट लायक अ बलून. तो बलून फुट्टा त्या दिसाक गोंयकारांक इतली त्रास जातले. आज टमाटर म्हारग जाल्ले, सगळी म्हारग जाल्ले. पूण जे दिसा हें आख्खें हवा करून दवरल्या, देर इज नो एश्योरन्सीस, देर इज नो बिजनस ओनली दॅट इज हॅपनिंग. बिस्तें ब्लँकेट दीत आसा एश्योरन्स. सो ही सगळी फकाणां आज कित्याक अशें केलें म्हूण वी वर ऑल्सो डिस्कस दीस. सो नाव दे सेड दे आर गोइंग टू टेक अप एश्योरन्स कमिटी मिटींग आनी कितें जालां तें सगळें पळयतले. सो दीस इज गोंयकारांक कळों बरें. इतलीं वर्सां जालीं लेजिस्लेटर्स येयल्ले, सगळ्यांनी राजकारण केलें. केन्ना कोण एश्योरन्स कमिटी कडेन उलयला? एनीबडी गोंयकार जाण म्हाका कितलीं जाणांनी फोन मारले, तुमचे मिडिया पर्सनलान फोन मारले, एश्योरन्स कमिटी आहा म्हूण देखून लोकांक खबर ना म्हूण. म्हाका कितलीं मुगे वेलविशरांनी सपोर्टरांनी कॉल केलें दॅट दे आर लर्निंग लेजिस्लेशन. आमी आमदार जावन येयले म्हूण आमी आज असल्यो वस्तू काडटा. एश्योरन्स कमिटी, PAC कमिटी आहा, BAC कमिटी आहा. हे खुबश्यो वस्तू लोकांक केन्ना खबर नासल्यो. एश्योरन्स कमिटी म्हणटा तें म्हाका सदां कितल्यो जाणां खबर ना एश्योरन्स कमिटी कितें करपा जाय तें. आनी ह्यो सगळ्यो एश्योरन्स दिताय तितले ते कमिटीन फॉलो अप करून दिवपाक जाय गव्हर्मेंटा फाटीं लागून. आनी ऑल दीस इज वीथ द GAD. GAD इज रिस्पॉन्सिबल टू एन्श्योर दॅट ऑल दीज एश्योरन्सीस एंड ऑल कम. जे तेमगे एक मनीस आसता जेन्ना एश्योरन्स दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, GAD हॅज टू देन ब्रिंग दोज एश्योरन्सीस टू द गव्हर्मेंट एंड टू मेक शुअर दॅट दे आर फुलफिल्ड. सो दीस इज नॉट हॅपनिंग टुडे. सो आय थिंक समवेअर दीस गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग एनीथिंग फॉर द पीपल. दीस वॉज डिस्कस्ड. चर्चा आतां 18 तारखेसून कॉमेस जातली. इट इज गोइंग टू बी अ लॉंग सेशन. आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर गोइंग टू इगरली वेट and watch all of us that are going to participate and all of us that are going to raise the issue. Committee chairman जो हा आमगेलो बाब रेजिनाल्ड, Alex Reginald, he is the chairman. Speaker आहा, हे सगळे member आहात न्हू. So they have to coordinate and they have to do it. So this is what is lacking now. So this time united opposition will come together. So opposition म्हळ्यार मरे whenever there is issue, yes, गोंयचो issue आ opposition is always there for issue based, keeping all our party ethics and party politics aside. Issue based for Goa we are there. Madhai, how we all stood together, we are going to be there. Issue based, we are going to be united. Thank you.